नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. शिरगांवां लयराई देवीच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटीचो तपास सत्यशोधन समिती करतले. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 10 लाख रुपयांची मजत राज्य सरकारान केल्या जाहीर. शिरगांवां जाल्ल्या खेटाखेटीची न्यायीक चवकशी करपाची काँग्रेसीची मागणी. अंगोलाचे राष्ट्रपती भारत भेटेर. दोनूय देशांमदले संबंद अदीक घटमूट करपाचे नदरेन जाली द्विपक्षीय बसका. पाकिस्तानांतल्यान जावपी आयातीचेर भारतान घाल्या बंदी. बाबा केदारनाथाचें कपाट जालें उक्तें. फुडले 6 म्हयने भाविकांक मेळटलें दर्शन. पळोवया खबरो विस्तारान. शिरगांवां श्री लयराई देवीच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटी फाटल्या कारणाचो तपास करपाक महसूल खात्याचे सचिव संदीप जॅकेस हांच्या फुडारपणा खाला सत्यशोधन समिती घडयल्या. ही समिती फाल्यां मेरेन सरकाराक आपलो अहवाल सादर करतली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या संदर्भांत मुखेलमंत्र्यांनी उंचेल्या पावण्यावेली समितीची आयज बसका घेतली. उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी, पुलीस अधीक्षक, पुलीस उप अधीक्षक, दिवचलचे पुलीस निरीक्षक हांच्यो ताकतिकेन बदल्यो केल्यात. बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी हे विशीं म्हायती दिली. ह्या इन्सिडेंटाची पुराय इन्क्वायरी करपा खातीर मॅजिस्ट्रेट कमिटी, फॅक्ट फायंडींग कमिटी, संदीप जॅकीस सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाज्या सकयल आमी आमचे संदीप जॅकीस ही कमिटी चेअर करता. श्रीमती वर्षा शर्मा DG रेंज मेंबर हाजे मेंबर आसा. परिमल अभिषेक डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट हाजो एक मेंबर आसा आनी त्रिकम सिंग वर्मा SP साउथ ह्या कमिटीचो मेंबर आसा. ते फॅक्ट फायंडींग थंयसर वतले, वेगवेगळ्या लोकांचे बी रिएक्शन्स घेतले. आमच्या SP, DYSP, PI आणि डेप्युटी कलेक्टर्स ह्या सगळ्यां कडेन चवकशी करून बाकीचे सगळे रिपोर्ट्स जे आसा पळय हे सगळे रिपोर्ट्स घेवन फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट्स फाल्यां पर्यंत दितले. टायम बीन SP नॉर्थ हॅज ट्रान्सफर्ड, कलेक्टर ट्रान्सफर, DYSP ट्रान्सफर, PI बिचोली ट्रान्सफर. इतक्या जाणांच्यो ट्रान्सफर इमिडिएट ऑर्डर्स काडलेले आसा. कारण खंयसरूच इन्क्वायरी बाधा येवपाक जाय, इन्क्वायरी फेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. तितक्या लोकांची ट्रान्सफरी आतांच्या काडलेली आसा. ह्या खेटाखेटींत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक राज्य सरकारान 10 लाख रुपयाची मजत आनी जखमी जाल्ल्यांक दरेकी 1 लाख रुपयाची मजत राज्य सरकारान जाहीर केल्या. ह्या खातीर कुटुंबियांच्या प्रती संवेदना आसा. आमकां दुख्ख आसा. आमी तेच्या दुख्खात सहभागी आसा. गेल्लो मनीस काय परत येवपाक शकना. पण आज हांव 4 जाणांच्या घरा कडेन पर्सनली वचून आयलो. मन म्हाजें खिन्न जालें इन्सिडंट्स पळयल्या उपरांत. आनी एकेचो तर 10वी पास जाल्लो भुरगो आशिल्लो. एकट्याचो तर म्हणजे घरान आनी आदार कोणूच ना. तेजी फक्त आवय आसा. तिका आनी दुसरो आदारूच कोण ना म्हणटा तसो. तिसरेचो तेजी 2 भुरगीं आसा. अशा सगळ्या लोकांक मदत करपा खातीर सरकारच्या वतीन ज्यांची डेथ जाल्या ताका आमी 10 लाख रुपीज दिवपाचे जाहीर करता. ते सही जाल्यार 10 लाख रुपीज मेळटले. आनी जे क्रिटिकल एडमीट उरले ऑन द हॉस्पिटल बेसीस रिपोर्ट अशा लोकांकूय बी आमी 1 लाख रुपया दितले. तांकां मेजर इंजरीज जाल्या तितक्यांक हे जाता तितले बेगीन करतले. शिरगांवां श्री लयराई देवीच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटींत 6 जाणांचो जीव गेलो जाल्यार 80 वयर लोक जखमी जाल्यात. आयज फांतोडेर ही दुख्खद घडणूक जाली. शिरगांवां जात्रेक गोंयभरांतल्यान तशेंच गोंया भायल्यान लाखांनी भावीक वांटेकार जातात. जखमींचेर दिवचल भलायकी केंद्र, म्हापसा जिल्हो इस्पितळ आनी गोंय वैजकी इस्पितळांत उपचार चालू आसात. घडणुके उपरांत राज्य सरकारान बेगोबेग आपतकालीन प्रतिसाद पावयलो आनी पुराय वैजकी वेवस्था केली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी इस्पितळांत भेट दिवन थंय उपचार घेतिल्ल्यांची चवकशी केली. उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी शिरगांव घडणूक थळार भेट दिली. ह्या घडणुकेचें कारण जाणून घेवपाक चवकशी करपाचो आदेश दिला अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ही दुर्दैवी घडणूक
अशें सांगून मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक आनी जखमींक पुराय मजत करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 6 जाणांचो दुर्दैवी अंत जालो. त्या जाग्याचेर हांव मुद्दामून पळोवपा खातीर आयिल्लो. म्हजे बरोबर आमचे गोंयचे स्थानीक आमदार प्रवीण शेट, बाकीचे एडमिनिस्ट्रेशनांतले बाकीचे पुलीस आनी बाकीचे सगळे स्टाफ, जो घटना जाली त्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. तांच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा. हांव सकाळी फुडें 5 भायर सरून बिचोले CHC हॉस्पिटल, आजिलो हॉस्पिटल आनी गोवा मेडिकल कॉलेज ह्या तिनूय जाग्यार वचून आयलो. जेंची बाकीच्यांची ट्रिटमेंट ही पूर्ण रित्या सुरू आसा आनी तांकां सामकी बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा ती आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, आजिलो हॉस्पिटल आनी बिचोले ह्या तिनूय हॉस्पिटलांनी दिता. सरकार जे इंजर्ड जाले त्या सगळ्या जाणांक फूल फ्लेज ट्रिटमेंट सगळ्यांची करतले आनी जेंची दुख्खद घटना जाल्या तांकांय बी आर्थीक मदत करतले हांव विचार करता आनी तांकांय सहकार्य करतले. तांचो पुराय दुख्खात आमी सहभागी आसा. आमचे स्थानीक आमदार मंत्री हे थंयसरूय तेंच्या फॅमिलीक मेळपा खातीर पर्सनली वतले. हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स खंयच जावचे न्ही म्हणून आमी काळजी घेत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या कडेन ह्या घडणुकेची चवकशी केली आनी केंद्र सरकारा कडल्यान पुराय मजतीचें उतर दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. शिरगांवां देवी लईराईच्या जात्रेक खेटाखेटी जावन भाविकांक मरण आयिल्ल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दुख्ख उक्तायलां. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्या प्रती तांणी सहवेदना उक्तायल्यात आनी जखमींक बेगीन बरें जावचें अशी प्रार्थना केल्या. जो हर साल वहाँ पे जत्रा होती है, 50,000 से ज़्यादा क्राउड हर साल वहाँ पे अग्नि दिव्य कुंड से जाने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं. जत्रा में देवी का दर्शन लेने के आते हैं. टेम्पल कमेटी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के लिए वहाँ पे अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स रख के सभी कंट्रोल करते हैं. लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ दुखद घटना है. इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था. इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने के कहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां. ह्या घडणुकेंत प्रभावीत जाल्ल्यांक थळावें प्रशासन मजत करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. मरण आयिल्ल्या प्रती तांणी सहवेदना उक्तायल्या आनी जखमी बेगीन बरे जावचे अशी प्रार्थनाय केल्या. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां. मरण आयिल्ल्यांच्या आत्म्यांक शांती मेळची अशी प्रार्थना तांणी केल्या आनी जखमी बेगीन बरे जावचे अशेंय तांणी मागलां. शिरगांवां खेटाखेटींत जखमी जाल्ल्यांक बरी भलायकी सुविधा मेळची हे खातीर भलायकी खातें वावर करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. जखमींचेर उपचार करचे खातीर वेगळो ICU सुरू केला तशेंच परिस्थितीचेर नदर दवरपाक नोडल अधिकारी नेमला अशेंय तांणी सांगलें. आयज खरेंच म्हाका खूब दुख्ख जालां की लैराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयता हांगा इतली दुखद घटना जाल्ली आसा. स्टॅम्पीड जावन जायत्या लोकांची जीवन गेल्लें आसा. पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा. पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्ले आसा तेंचे परिवाराक हांव स्वता येवन तांकां मेळटलो. ऑल एमर्जन्सी सर्विसीस हॅव बीन एक्टिवेटेड इन द हेल्थ सर्विसीस इन रायट फ्रॉम बिचोली ऑनवर्ड्स टू डायरेक्ट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायट टू द गोवा मेडिकल कॉलेज. आनी जे कितें करपाक जाय आनी जे क्रिटिकली इंजर्ड आहा तेंचें जीवन वाचोवपाक भायल्यान बी डॉक्टर हाडपाची गरज पडली. म्हाका दिसना ती गरज पडटली पूण आमी एक आरोग्य सेवा म्हणून हे सगळे आमचे आरोग्य मिनिस्ट्री आनी हेल्थ मिनिस्ट्री सगळे करपाक फुडें सरल्या आनी आमी लोकांचें जीवन आनी गोंयची आमची सगळी जनता आनी जे आमचे भक्त जाण जे आहा तांकां आयज आमचे तांकां इंजर्ड जाल्ले आसा तेंचें जीवन वाचोवपाक सगळें काम जे करपाक जाय करपाक आमी फुडें सरल्या. हांव देवा कडेन आनी देवी लैराई कडेन इतलेंच मागता की हे सगळ्यांचे जे क्रिटिकल आहा आनी जेंकां इंजर्ड जाल्या तांचें जीवन तिजो आशिर्वाद आसचो. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां. प्रशासन आनी पुलीस ह्या घडणुके फाटलें कारण सोदतात अशेंय तांणी सांगलें. शिरगांव जी जात्रा गोंयांतली एक प्रमुख जात्रा हो इतल्या वर्सां शेकडो वर्सांतलो म्हाका दिसता पयलें उदाहरण हें जें कितें जालां खूब वायट दिसता की ह्यो गोश्टी घडूंक नाशिल्ल्यो परंतु ताची कारणां कितें आहा ती नंतर सोदली गेली वतली. परंतु हाज्या फुडें ह्यो घटना घडच्यो न्हय ह्या संदर्भांत देवस्थान समिती मागीर एडमिनिस्ट्रेशन हांच्या माध्यमांतून
जात्रेतले बरे उपाय हाज्या फुडें करचे पडटले आनी आमी रिक्वेस्ट करतले सगळ्यांक की हाज्या फुडें खंय तरी रिपीट खंयच जावचें न्ही, सुरळीत जावची अशें म्हणून उपाय योजना ही बेगिना बेगीन दुसरी जात्रा येता पर्यंत करपा खातीर हांव ह्या सगळ्या स्टॅम्पेडाक त्यांचे दुखद निधन जालां तांच्या आत्म्याक श्रद्धांजली अर्पीत करता. जे जखमी आसा तांकां देवी कडेन परमेश्वरा कडेन बेगीन बरें जावचें हे साठी प्रार्थना करता. शिरगांवात जाल्ल्या खेटाखेटी फाटलें कारण सोदपाचो यत्न चालू आसा अशें उत्तर गोंयचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलें. एग्जैक्ट कॉज ऑफ द इंसिडेंट तो भी हम उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, पर जितना अभी जानने में आया है किसी एक मुद्दे पे कुछ रूमर मॉन्गरिंग पे थोड़े से लोगों के बीच में यहाँ पे भगदड़ मच गई जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ. उसी समय हमारे यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पुलिस पर पर्सनल मौजूद थे, तो उन्होंने इंजर्ड को तुरंत उठा के शिफ्ट किया और अपनी पुलिस व्हीकल्स के अंदर ही एम्बुलेंस में भेजा. उसके बाद हमारे लिए मेन चैलेंज ये था कि अंदर काफ़ी बड़ा जो यात्रा है वो चल रही थी जिसके अंदर काफ़ी 50,000 के करीब मोर देन दैट लोग थे, तो उसको पीसफुली कंक्लूड कराना वो हमारे लिए चैलेंज था विच वी वर एबल टू अचीव. बट अनफॉर्च्युनेटली इसके अंदर ये इंसिडेंट हुआ. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां. ह्या घडणुकेची पुरायेन चवकशी जावपाक जाय अशेंय तांणी मागलां. There were precautions that needed to be taken. What was the reason? Whether there is an administration failure? We went to the hospital in the first place and tried to check on the patients there are about 6 people who have died and about 5 to 6 people who are serious intubated on the ventilator in Goa Medical College. And there are about 5-6 in the casualty. After which we went to the Asilo District Hospital and inquired about the patients there as well. Following to which we had a dialogue with the committee members, certain facts that were brought to us about possible lapses in front of the PI, SDM, and what needs to be done as per the National Disaster Management Act 2005 that attracts people of 30,000 or more. All these conditions, crowd management, CCTV, there were several failures. So we are definitely looking at all these aspects and we will address you. ही घडणूक दुर्दैवी आसा अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी म्हळें. आज अशी ही दुर्घटना घडल्या त्यामुळे आज सगळ्या गोंयांतल्या जनतेचेर एक दुख्खाचें सावट पसरत जालां अशें घडोवंक जाय आनी अशें जे घडोवंक जायना ताका आमकां कारणां सोदची पडटलीं. आमकां हेजेर परत हेजेर अशें घडचें न्हू म्हणून जें कितें सोल्युशन काडपाक जाय तें प्रामुख्यान काडचें पडटलें. आमी 28 तारखेक डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान ह्या संदर्भान म्हणजे जात्रेचें वेवस्थापन पळोवपाक लागून मिटींग घेतलेली आनी त्या मिटिंगेन हांवें सगळ्यांक ज्यो लायन ऑफ डिपार्टमेंट आसता म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, जॉयंट मामलेदार, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट, हेल्थ, फायर आनी इमर्जन्सी, ट्राफीक सगळ्या अधिकाऱ्यांक घेवन ही मिटींग घेवन तांकां ब्रिफींग केल्लें, तांकां आमचे अनुभव सांगलेले. गंभीर जखमी आशिल्ल्यांचेर उपचार करपाक वरिश्ठ दोतोरांची समिती घडयल्या अशें गोंय वैजकी इस्पितळाचे डीन शिवानंद बांदेकर हांणी सांगलें. आमी एक सिनियर मोस्ट डॉक्टरांची इंटरडिसिप्लिनरी टीम केल्या जस्ट टू सी दॅट पीपल हू आर क्रिटिकल विथ अस दे आर गिवन प्रॉपर ट्रिटमेंट आनी म्हणजे मॉनिटर्ड एवरी आवर. आतां थंय म्हाका दिसता थंय एमर्जन्सी रूमूय घालतात ते आनी त्या भायर अदर थिंग्स वूड बी एडमिनिस्ट्रेटीव हाव टू कंट्रोल दी क्राउड. आतां जे आमच्या कडेन 4 आसात ते क्रिटिकल आहात. ओके, आमच्या कडेन 13 आहात, 4 क्रिटिकल आहात. तांकां आमी व्हेंटिलेटरी सपोर्ट लायला, ते बी रिकवर स्टेबलायज जाल्यात. जात्रेंत सुमार 50 ते 70 हजार धोंड आशिल्ले. गर्देंतले लोक फुडें वचपाक लागून एकमेकांक फुडें धुकलपाक लागले. गांवांतल्या लोकांनी तांकां थारोवपाचो यत्न केलो, मात लोक आयकना जाले अशें लयराई देवी मंदिराचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी सांगलें. म्हाज्या मतान कितें काही गोश्टी अश्यो जाल्यो की 2 जाणां भितर ढकलाढकली जाली. व्हिडिओ म्हाजे कडेन आसा जाल्यार दाखयता तुमकां मागीर. ती ढकलाढकली जाल्या नंतर कितें हांवें की हांगसर एका दुकाना कडेन आयले ते बेद लागले कोणाचे आनी बल्ब फुटलो ताका हें जालें शॉक आयलो आनी तेच्या नंतर भलतो निरपराध लोक तितून चिड्डून गेलो. तितून जे धोण आहा न्हू ते देवीकूच उरले पूण निरपराध लोक अशें जावंक जायना. एक्चुअली आमी असो प्रयत्न करता आनी म्हाका दिसता आमच्या सरकारान ह्या बाबतींत पुरे सहकार्य केल्लें.
पुलीस डिपार्टमेंट आसूं मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर आसूं हेंच्यांनी पुरे सहकार्य केलें. हांव हितून सरकाराक कसलोच ब्लेम करूं शकना कित्याक आमकां तेंच्यांनी खरेंच सहकार्य केलां. इतले मजगती शिरगांवच्या ह्या घडणुकेक लागून राज्य सरकारान राज्यांत फुडले 3 दीस सगळ्या सरकारी आणि भौशीक उत्सव रद्द केल्यात वा फुडें धुकल्ल्यात. ह्या संबंधांत एक परिपत्रक सरकारान जारी केलां. देवी लईराईच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटीच्या प्रकरणाची न्यायीक चवकशी जावची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी आयज पणजीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही मागणी केल्या. ह्या परिशदेंत काँग्रेसीचे अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस आनी हेर फुडारी हजर आशिल्ले. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक सरकारान 10 लाखाच्या बदला उणेच 20 लाख जाहीर करूंक जाय आशिल्ले अशें काँग्रेसीन म्हळां. तब जो हादसा हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है. इसके लिए हमारे AICC के प्रेसिडेंट खारगे साहब, सोनिया जी गांधी, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी जो अपोजिशन लीडर्स है पार्लियामेंट के, उन्होंने दुख व्यक्त किया है. हम यहाँ पे ये कहेंगे कि छोटी मोटी रकम से नहीं होगा. 20 लाख रुपए तक जो डेथ हुई उनके फैमिली को देना चाहिए और जख्मी हुए हैं जो सीरियस जख्मी उनको 10 लाख रुपए तक और जो जख्मी हुए हैं जिनको इलाज करना पड़ेगा 2 दिन 3 दिन घर में इलाज करो या हॉस्पिटल में करो, उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देना चाहिए. गवर्नमेंट सरकार को भी उसमें जो इंक्वायरी में आएगा और गवर्नमेंट की उसमें जिम्मेदारी है तो गवर्नमेंट का जो प्रमुख है उनको भी नैतिक अधिकार पद पे रहने का नहीं है. तो ये हमारी मांग है. इंक्वायरी वहां पे होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी. हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जो रिटायर भी हों उनके माध्यम से होनी चाहिए. देवी लईराईची जात्रा शिरगांवां जाली. पेट्ट्या होमखणांतल्यान परंपरेप्रमाण धोंडांनी चलत वचून अग्निदिव्य केले. देवी लईराईच्या जात्रेक हजारांनी धोंडा सयत भाविकांनी हाजेरी लावन देवी लईराईचें दर्शन घेतलें. गोंयभरांतले तशेंच गोंया भायले भावीक दर वर्सा ह्या जात्रेंत वांटेकार जातात. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अंगोलाचे राष्ट्रपती जुआंव मॅन्युएल गोन्साल्वेस लॉरेन्स हांचे मदीं नवी दिल्लीत शिष्टमंडळ स्तराचेर करार जालो. भारत दहशतवाद्यांक पाठबळ दिवपाचेर कारवाय करता. भारताच्या लढायेन अंगोलान दिल्ल्या पाठबळा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी तांचे उपकार मानल्या. भारत आणि अंगोला हांचे मदलें सहकार्य मजबूत करप हो ह्या भेटे फाटलो हेत आसा अशें खबराकारां लागीं उलयतना अध्यक्ष लॉरेन्स हांणी सांगलें. तशेंच भारतीय लोकांच्या आदरातिथ्याची तांणी तोखणाय केली. भारत आणि अंगोला ह्या वर्सा राजनितीक संबंदाच्या स्थापनेचो 40वो वर्धापन दीस मनयतात. दोनूय देशां मदीं गुंतवणूक आनी वेवसायीक संबंदाक चालना दिवपा खातीर
दिल्लीत एका कार्यावळींत ते वांटेकार जातले. दोनूय देश संयुक्त राष्ट्रा सयत तरेकवार बहुपक्षीय मंचाचेर एकमेकाच्या उमेदवारांक तेंको दितात. आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया. वी आर कमिटेड टू टेक firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. भारतान पाकिस्तानांतल्यान जावपी प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष आयात बंद केल्या. पाकिस्तानात तयार जावपी वा पाकिस्तानांतल्यान निर्गत जावपी सगळ्या म्हालाची प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष आयातीचेर बंदी घाल्या अशें परिपत्रक विदेश वेपार महासंचालनालयान जारी केला. राष्ट्रीय सुरक्षा आनी भौशीक धोरणा खातीर ही बंदी घाल्ल्याचें तातूंत म्हळां. भारतीय जनता पक्षान परत एक फावट काँग्रेसीचेर खर शब्दांत टिका केल्या. काँग्रेस पक्ष भायल्यान CWC म्हळ्यार काँग्रेस वर्किंग कमिटी मात भितरल्यान सदांच PWC म्हळ्यार पाकिस्तान वर्किंग कमिटी अशें भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी सांगलें. कसलीय घडणूक जाल्यार पाकिस्तानाच्या सैन्याचें मनोबळ वाडोवपाचें काम सदांच काँग्रेस पक्ष करता अशी टिका संबीत पात्रा हांणी केल्या. कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है. उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है. ये बाहर से CWC है और अंदर से PWC है. बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. संयोग यात्रा ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. बाबा केदारनाथाचें कपाट आयज सावन उक्तें जालां. फुडले 6 म्हयने भावीक बाबा केदारनाथाचें दर्शन घेवपाक शकतले. भक्तांक बाबा केदारनाथाचें दर्शन सुलभ रितीन जावचें हे खातीर उत्तराखंड सरकारान पुराय वेवस्था केल्या. सुरक्षा, नितळसाण, येरादारी आनी भलायकी सेवांची खाशेली वेवस्था हांगा केल्या. हमने यात्रा के लिए जो कठिन परिस्थितियों में जो भी प्रबंध हो सकता है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो. और सबसे पहले हमारी सबसे पहली सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाले हर एक तीर्थयात्री की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. और उसको हमने ध्यान में रखकर, चाहे यातायात के संबंध में हो, चाहे हमारे अन्य प्रबंध हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से हो, सभी को सरल करने का भरसक प्रयास किया है. वो परंपरा के अनुसार भगवान के समाधि के ऊपर के जगह करके हमने पहले पूजा अर्चना परंपरा के करके उनको सभी लोगों को यात्रा के लिए आरंभ कर दिए. अब ये दर्शन होता जाएगा. पळया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 28.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. शिरगांवां लयराई देवीच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटीचो तपास सत्यशोधन समिती करतली. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 10 लाख रुपयाची मजत राज्य सरकारान केल्या जाहीर.
शिरगांवां जाल्ल्या खेटाखेटीची न्यायीक चवकशी करपाची काँग्रेसीची मागणी. अंगोलाचे राष्ट्रपती भारत भेटेर. दोनूय देशांमधले संबंद अदीक घटमूट करपाचे नदरेन जाली द्विपक्षीय बसका. पाकिस्तानांतल्यान जावपी आयातीचेर भारतान घाल्या बंदी. बाबा केदारनाथाचे कपाट आयज सावन जालें उक्तें. फुडले 6 म्हयने भाविकांक मेळटलें दर्शन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाजे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.